दिव्यवाणी 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 मगच्या भाऊ भयणीनो गेल्या त्या 7 महिन्यात हांव मोबायलार आयकून पुरो जाल्लें खंयचें तुमकां आयकून फेडअप जाल्यात की खाली आयकून फोन कोणाक करतना खाल आयकूंक मेळटा ಮುಖ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಖವನ್ನು ನೀವು ಮುಖ ಕವಚ ಧರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ म्हणून सॅनिटायज युअर हँड्स म्हणून पयलें कन्नडांत मागीर हिंदींत मागीर इंग्लिशांत हर एक फावटी आयकून फेडअप जाल्या बरी भोगतागी तशें देखून ಚಿಕ್ಕ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ अनावत ಆಗ್ಬೋದು म्हणून सांगलें ಅಂತ सांगलो आनी तो ताळोय पळयल्यार त्या नमणे स्वासा देखून ते एडवर्टायज येता पेपर आनी हर एक आनी मोबायलार सांगचें नाका आमी राखजेत दुसरी वाट ना करन ताजें मुख जाता आमचो मागीर तें आनी कडेन रिंग जाता आनी आयकूंक मेळटा तशें देखून मोगाच्यान हे सॅनिटायज करचें हँड सॅनिटायज करचें म्हणून हात धुवा हात कೈ ತೊಳಿರಿ हात धुवा धुवन नितळ करा म्हणून सांगता आनी तशेंच आमी पळयता हॉटेलांचेर हॉटेलाचेर मुखार बोर्ड घाला ऑल वेटर्स वॉश युअर हँड वेटरांनी हात धुयचे म्हणून आमकां बोर्ड घालो दिसता आमच्या मेन रोडाच्या हॉटेलांत तुमी पळयलां कोणा व्हडलो बोर्ड घाला तांबड्या अक्षरांनी बरयलां ऑल वेटर्स वॉश युअर हँड्स म्हणून ऑल वेटर्स वॉश युअर हँड्स हॉटेलांनी पुरा आतां वेटरांनी पुरा हात धुयचे म्हणून आमच्या मुखार त्या नॅचरल आयस्क्रीम आसा पयले फावटी आमी पळयलें काल मस्त जाणां कारार बसोवन आनी पुरा आयस्क्रीम खावचें मस्त तेंपा उपरांत पयलें थोडो इतले 7 म्हयन्यांतले गेले त्या मार्चांत एप्रिलांत बंद जाल्लें तें आनी फोर्थान उक्तें गेलां काल मस्त लोक आमी पळयलो आमचे गेटी कडेन रावले दिसता मस्त आत्मज्योती आश्रमाच्या गेटींतल्यान पळयलें आमी मस्त लोक रावला सांजेच्या वेळार आयस्क्रीम खावंक परतून सुरू केलां लोकांनी बेयले पयस करून तशें आनी वॉश युअर हँड्स म्हणून बरयलां तें वॉश युअर वेटर्स वॉश युअर हँड्स म्हणून आतां मोबायलाचेर टिवीचेर पेपराचेर बरो वॉश युअर हँड्स म्हणून सांगून देखून हे हँड वॉशींग मोगाच्यान एक आमकां नवें न्ही बायबलांत पयलेंत हांव आसा हँड वॉशींग बारगे सॅनिटायज युअर हँड्स हँड वॉशींग नितळ हात नितळ करा हात नितळ सॅनिटायज युअर हँड्स हात धुवा हात धुवचे आपणे पयलेंत हांव बायबलांत पयलेंत हांव आसा ह्या कोरोना वायरस आयल्या उपरांत कोवीड आयल्या उपरांत सगळ्यांक आतां हात धुवचे म्हणून घराक येताना आनी पुरा पूण ह्या बायबलांत पयलेंत हांव आसा आनी तेका एक बडें एक व्हडलें आमकां सगळ्यांक एक जाय जाल्लें एक हात धुवच्या विशयांत व्हडलें लिसांव आसा मोगाच्यान तें फावटी आमी आतां पळया दावीद एक निर्धार काणयता काय म्हळ्यार देवाचें आर्कपेट देवाच्या आजारपणाची देवानाची आजारपणाची आर्कपेट आपणें म्हज्या आपणाच्या घरा व्हरचें म्हज्या घरा व्हरचें हांवें देवाचें आर्कपेट दवरून हांवें आराधन करचें म्हणून आनी तितलें मात्र न्ही किन्नरी आनी घुमठां आनी वाजंत्रां आनी पुरा घेवन गिटारां घुमठां वाजंत्रां किन्नरी घेवन तो आनी व्हडल्या नादान वैभवान तें डान्सार व्हरचें म्हणून व्हडल्या पुरुशां कडेचें म्हणून सांगता खंयच्यान खंय अभिदानाच्या घरांत हांव ओबेदाच्या घरा अभिदानाच्या घरांत हांव ओबेदाच्या घरांत व्हरूंक प्रयत्न करता ताच्या घरा व्हरूंक पळयता मागीर तो मन चेंज करता आनी ओबेदाच्या घरा व्हरता ताच्या घरा व्हरचें आपणें बांदिल्ल्या घरा भितर व्हरचें बारी अशें दाविदाक देवाक म्हज्या घरा व्हरून दवरचें म्हणून तशें आनी तो अभिदानाच्या घरांत हांव येता आनी ताचे 2 पूत आसात तांचो एकलो पूत उजिया काय करता म्हळ्यार त्या सक्रामेंताची पेट तो व्हरून येताना गोड्या व्हरतना सुंगार आयिल्ल्या हाच्या फाड्यांच्या व्हडल्या फाड्यांच्या गाडयेचेर ती शृंगारून आर्कपेट देवाच्या आदारपणाची आर्कपेट ती अभिदानाच्या घरांत ओबेदाच्या घरा व्हरतात आमी वाचूंक मेळटा हें खंय वाचूंक आमकां मेळटा आमी आमच्या दुसऱ्या समेलाच्या ग्रंथांत आमकां हें वाचूंक मेळटा आनी थंय तेंच्या देवाची आर्कपेट ते व्हरतात दावे आर्कपेट व्हरतात आनी आर्कपेट व्हरतना काय करता म्हळ्यार उजिया न्हू ती फाडे फास्ट वेगळे येताना आर्कपेट हालता म्हणून ताचो अभिदानाचो पूत उजिया आपल्या हातांनी ती धरून घेता
हालता म्हणून आर्क पेटीत धरून घेता अशें आत घालून तो धरता म्हणटाना तो कोसळून पडटा आनी त्याच्या आर्क पेटेच्या मुखार तो मरण पावता. ताणें आपडल्या तक्षणा कित्याक म्हळ्यार ताचे हात नितळ नातले, ताचे हात नितळ नातले. देवाच्या आजारपणा मुखार रावंक, देवाचे आर्क पेट आपडूंक ताचे हात नितळ नातले. नितळ हातांनी म्हज्या मुखार येया म्हूण, नितळ हातांनी म्हज्या मुखार येया म्हूण. देवाच्या मुखार हे मेळ्या हात जाले ताचे, मेळ्या हातांनी तो येता आनी मेळ्या हातांनी आपडले म्हणून ताका आपडून उजोवतें. कित्याक म्हळ्यार ताचे हात नितळ नातले म्हणून. दावीद सगळो तो काम भियान कामता त्या वेळार, भियान कामता कित्याक ताच्या घरा व्हरूंक. आनी वेगवेगळी म्हणटा म्हज्या हात नितळात येनात कितें करून म्हज्या घरा नाका ओबेदाच्या घरा व्हरया म्हूण मागीर ओबेदाच्या घरा व्हरतात. आनी थंय मस्तुतेम ताच्या घरा आर्क पेट ताच्या घरा आसता, ओबेदाच्या घरा आसता. आनी कितें जालें कित्याक तो मरण पावलो. उजियान खाल केलें, उजियान खलो कित्याक मरण पावलो. ताणें कितें म्हळ्यार अशुद्ध हातांनी हात मेळ्या आसल्ल्यानी मेळ्या हातांनी ताणें आर्क पेट आपडली. आतां हात नितळ म्हळ्यार खाले, हात मेळे म्हळ्यार खाले, हात मेळे म्हळ्यार खाले. हाताचे लागली धूळ म्हणून न्ही, हातांत इल्ले मेळे आसा म्हणून न्ही. मोगाच्यानो हात मेळे म्हूण सांगल्यार आमचें काळीज मेळ्ळें, काळीज भितरल्यान भायल्या काळीज हात नितळ म्हळ्यार ताचे हात नितळ तांचो मनीस म्हळ्यार ताचें काळीज नितळ आसा म्हणून. काळीज भायल्यान मात्र धुल्यार पावना, तें भितरल्यान काळीज दुजें आमचें, काळीज दुजें म्हणटा अशुद्ध हातांनी म्हळ्यार. देखून जेरमाया 25 अध्याय 25 तो श्लोक सांगता, काल सांगता म्हळ्यार तुमच्या हाताचीं कामां वायट कामां, तुमच्या हाताचीं वायट कामां तुमी करिनाकात म्हणटा. तुमच्या हाताचीं वायट कामां तुमी करिनाकात, बऱ्या कामांनी लागीं येया, म्हज्या लागीं येया, बऱ्या कामांनी म्हज्या समोर येया. हे वायट कामां करन मेळ्या हातांनी तुमी म्हज्या समोर येनाकात. नितळ कामांनी येया, बरीं कामां करून येया, बऱ्या कामांनी म्हज्या मुखार येता. ही वायट कामां कशीं? रागान केल्लीं, अन्यायान केल्लीं, अनितीन केल्लीं, रागान अन्याय अनितीन केल्लीं, मोसरान केल्लीं कामां तीं काळीज मेळ्ळें करता. तसलीं कामां काडून म्हजे लागीं हें मुखार येनाकात. म्हज्या पवित्र आजारपणा मुखार मेळ्ळें काळीज काडून येता. काळीज मेळ्ळें करचें कशें म्हळ्यार वय देखून रागाचीं दुखीचीं बगणां, पयलें रागाचीं आनी दुखीचीं बगणां काडून म्हजे लागीं येनाका. रागान आनी हेरांक दूख करचीं बगणां, हेरांक दूख येयलीं बगणां काडून म्हज्या मुखार तूं येनाका. रागाचीं बगणां काडून म्हज्या लागीं मुखार येनाका म्हणटा. तीं बगणां आमी घालून घेवचें, तीं उसारीचें व्यक्त करचें. म्हणजे तें रागाचीं दुखीचीं बगणां जाल्यार कोणें म्हाका दूख येयल्लें, कोणें राग दिल्लो तांकां बगसून हांवें म्हजी काळीज नितळ करूंक. तांकां बक्षाक लागच्यान म्हजें काळीज नितळ जाता. तांकां बगसून म्हजें देखून आतां हांव ती व्यक्त करिना जाल्यार, आतां ती रडना जाल्यार, म्हजीं काळजाचीं बगणां, म्हजी काळजां दुखी आतां रडना जाल्यार मागीर काजार जाल्या उपरांत न्हवरो कायलें करता. न्हवऱ्याच्या काळजांत ती ल्हान आसतना दुखीचीं बगणां ताणें व्यक्त करुनात, व्यक्त दाखोवनात, भायर घालूनात. ती भितर काळजा भितर दवरल्यार कितें जाता कोत्ता की काजार जाल्या उपरांत तो बायलेचेर भुरग्यांचेर काडटा. कितलीं जाणां चेडवां रडटात, कितले जाण चेडक्यांक रडटात, भक्ता तो चिडटा, राग काडटा, कठीण उतरां उलयता. काळी शिंदल्या बरी खोल राग आनी एक घडी मागीर बरो आसा. डाडा असो कितें करता भुरगीं म्हूण. थोडे फावटी आवय मम्मी अशें करता, डाडाचेर राग काडटा, ती डाडाचेर राग काडटा, आमचेर राग काडटा. हे 5 मिनटां तिची खोल उलयता खरी कठीण उतरां म्हणना. मागीर ती मोगाळ जाता. मम्मी कितें अशें करता म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार तिणें ल्हानपणांत व्यक्त करुना तिचीं बगणां, दुखीचीं बगणां. काळजान तें मेळ्ळें उरलां. तें मेळ्ळें आतां उजो जावन येता. लेटर ऑन इज कम्स आउट, भायर येता, लेटर ऑन भायर येता. देखून झगडें जालें म्हणया, मोगाच्यान झगडें जाता, राग येता, झगडें जाता म्हणया, राजी जायचें जेजू म्हणटा. तुमचो तेंचो सोडा, तुमचो सॅक्रिफीस त्या आल्तारी मुखार सोडा आनी पयलें राजी जावन येया, मागीर तुमी सॅक्रिफीस भेटया म्हणटा. देखून आमी सॅक्रिफीस भेटोवच्या पयलीं आमी राजी जावचें. राजी जावचें कशें? एक राजी जावचें राग येयल्या वेळार कशें म्हळ्यार आमचो राग येयल्या वेळार कितें करचें म्हण सांगल्यार आमची दूख आमी पळयता. राजी जावचें म्हळ्यार ताची आमी आतां झगडें जालें म्हळ्यार झगडें जाताना आमी पळयता म्हाका काल्यां दूख उरलें म्हूण पळयता. म्हजी भंय म्हाका कितें दूख जालें म्हूण पळयता. देखून आमी ताची दूख पळयचें, ताका कितलें दूख पळयचें, ताका कितलें दुखलें म्हूण पळयचें. तांची दूख आमी पळयचें पडटा. देखून आमी कशें इत्याद करूं पळयता तांची दूख आमी पळयचें म्हळ्यार तांकां एटॅक करूं नजो आमी.
व राग जाल्या तक्षणा राजी जावचें जाल्यार तांकां एटॅक करून तांकां परतून आमी एटॅक करून तूं तशें तूं अशें तुवें तशें केलें अशें केलें म्हणून आमी ताका एटॅक करून तूं तसो म्हणून एटॅक करून व्हंकले न्हवऱ्यान व्हंकलेक एटॅक करून मागीर एटेन्शन दिजें ताच्या दुखीक आमी एटेन्शन दिजें एक्यूज बिलकूल आमी ताका एक्यूज करून ताची दूख आमी पळोवन एक्यूज करच्या बदलाक ताका सुखीर करच्या बदलाक ताची म्हजी सूख हांवें पळयचें म्हजी सूख पयिल्लें पळयचें आनी तांची दूख पळयचें म्हजी सूख हांवें सूख करचें म्हजी सूख पळोवचें म्हळ्यार जालें ताका एटॅक करून म्हजी सूख पळोवचें म्हळ्यार ताका एटॅक करून ताका एटॅक करून ताका गुजी करचें तूं तसो म्हणून ताका दुसोवच्या बदलाक ताका एटॅकाच्या बदलाक ताका गामान दिचें हांवें ताका एटॅक न्ही गामान दिचें एटेन्शन दिचें एटॅक न्ही एटेन्शन म्हणल्यार गामान दिवन ताका कहली दुखला तो काल हांवें दूख येयलें ताका तितलें दूख आयल्यार म्हजेर कितें आयलो म्हूण हांवें ताची दूख हांवें ताची हें पळयचें आनी म्हजी सूख कहली की म्हूण पळयचें म्हजी सूख कहली पळय ताची दूख पळोवचें म्हळ्यार ताणें काल सांगता म्हण आयकाचें जाल्यार ताची दूख कहली म्हाका कळटा तो कित्याक सांगता म्हण आयकाचें आनी ताच्या दुखीक गमान हांवें दिचें तिसरें काल म्हळ्यार हाळे तुवें वाटेच्या विशयान आमकां इल्लो तर्क जालो नातल्यार हाळे तूं घरा येताना घर नितळ नातलें तुवें नितळ करचें न्हवऱ्यान मोगान सहज सांगाचें घर नितळ नातलें म्हूण सांगाचें नाजाल्यार नुस्त्याक तुवें घाल्लें मीठ सर जालां कठीण तीख जालां काल्यार रांदताय तूं म्हूण गुजी करच्या बदलाक गामान मोगान ताणें तें हाळे आज जें निश्चय बरें ना हाळे तुवें घर नितळ करूं नाय म्हणून देखून व्हंकलेन न्हवऱ्याचेर एटॅक करच्या बदलाक तिणें खाल म्हळ्यार ताका गामान दिचें आनी सत सांगाचें तूं घरा कांय आमके कुमके स्वात दिनाय लेट करून तूं येताय आनी कांय करें कशें हांवें मॅनेज करचें हांव ऑफिसांत हांव येतां कशें मॅनेज करचें हांवें देखून तुवें म्हाका हात दिलो जाल्यार बरो आसलो हे कुमके हात दिल्यार बरो आहलो म्हणून तिणें सत गजाल मोगान सांगाचें सत आसलें सत तें मोगान ताचेर सांगाचें मागीर एकामेका एटॅक नाका एकामेका एटॅक करनासतना समस्या एटॅक करचें समस्यांक आमी एटॅक करचें कोलो समासो घर नितळनातलो एक समासो जेवण बरें जायनासलो समासो येताना सांगवण भायर आसनासलो सांगातो उलयता सगळो दीस टीव्हीर बसचें एकल्यान मोबायलार बसचें मोबायल तो पळोवचें घरा उलयना गामान दिना टायम दिना तो एक समासो म्हाका टायम दिचें तुवें हांवें सांगलेलें म्हजें काळजांत तितलें दुख आहा तें तुका सांगोंका देखून म्हणून मोगान तें सांगाचें जालें समस्या एटॅक करचें तूं तसो तूं अशें तूं तशें म्हणून मनशाक एटॅक करूं नजो समस्या एटॅक करचें तूं म्हाका वेळ दिनाय काल खंय म्हळ्यार वेळ दिना हांवें कशें करचें म्हजें सांगलें तूं आयकूंक तयार नाय कित्याक अशें करताय म्हणून व्हंकलेन न्हवऱ्या कडेन मोगान सांगचें जालें मोगान सांगाचें समस्या एटॅक करूंक आमी पळयचें देखून काळजांत मौल्य आसा जें मोगाच्या न्हू देवाच्या मुखार येताना कहलीं मौल्य आसा जें देवाश येता आमच्या काळजांत मौल्य आसा जें म्हण वॅल्यूज आसा जें न्याय नीत सेवा मोग आनी हेरांची दया माया मोग वो काळजांत आसा जे म्हण हेरांची बिरबोत काळजांत काडून म्हजे मुखार ये तुका आशिर्वाद दिता म्हणटा सरस्वत देव देखून आमी ती मौल्यां सेवेची एकामेका हेल्पींग हँड कुमो करची आनी बुक्सूंची अली मौल्यां न्याय नीत शिस्त सेवा दया ही आमच्या काळजांत आसून आमी हेजें म्हणटा ताच्या समोर हेजें म्हणटा संवसाराची मौल्यां आमकां इतलीं आमकां आमचेर धाड घालतात की संवसाराची मौल्य म्हळ्यार त्या संवसाराची टीव्हीचेर आनी पळय एडवर्टायजमेंट म्हळ्यार वाल्याचेर पयशे घाला ती मोर मनी यू आर सक्सेसफूल मेक मोर मनी अँड बी सक्सेसफूल म्हूण सांगता मेक मोर मनी अँड बी सक्सेसफूल आनी तुका पुगारल्यार तूं व्हडलो मनीस म्हूण कोणें तुका ताळयो तापडल्यार तूं व्हडलो मनीस म्हणलें तें आमच्या मतींत घालतात पुगारल्यार आमी व्हडलीं जाता वंगी कोण हेरान पुगारल्यार आमी व्हडलीं जाता वंगी आनी हळीं पुरा मौल्यां संवसाराची देखून आमकां देवाची मौल्यां आमी काळजांत गावन आमी व्हड जावचें सेवा केल्ल्या वरवीं हेरांक मोग दिल्ल्या वरवीं हेरांक मार्गदर्शन दिल्ल्या वरवीं कुमके साथ दिल्ल्या वरवीं आमी व्हडल्यान जाता मदर तेदो व्हडली जाल्ली हेरांनी ताळयो तापडणी तिणें दुबळ्यांक कुमो केल्ल्या वरवीं गरजेवंतां पावल्ल्या वरवीं देखून आमी वाडा न्हू मोगाच्या न्हू आमी देवा मुखार येताना वाडाचें आमी देवा मुखार येचें कित्याक वाडा शेता देव आमी वाडा जें म्हण तो सांगता देवाचे उतार आमी वाडचें कशी वाडावळ येता आमकां आमी वाडा नांव टिका केल्ल्या वरवीं आमी वाडा नांव टिका म्हळ्यार काले हेरांच्या हेरांच्या हस्कतगाये वयर हांवें गामान दिवचें हेरांच्या हेरांच्या बळाचे वयर दिचें न्हवऱ्यान व्हंकलेच्या बळाचेर गामान दिचें केदाळ व्हंकले आतां ती बरी रांदता आसतना तिका एक एप्रिशिएट करचें जाल्यार तुवें बरें आज रांदलाय तूं बरें घर नितळ करताय म्हणून तूं तें करना हें 2-3 करूंक जायना तिका तेंच मतीन दवरून आमी तेंच आठवण जो
न्हवरो कितलें बरें जोड नडटा खोल्या शिस्तीन येता कुटुंबाचो मोग करता ताचें हें बोवाळ ताचें टायमार येता टायमार घर येता तें बोवाळ तें तुवें हायलायट करचें ताका उत्तेजन दिचें आनी तें प्रशंसा करचें ताका आनी ताची अस्कतकाय खंय शूज तूं हांगा दवरताय तूं प्लेस तूं बरो नाय म्हणून तें ताचें नेगेटीव आमी फोकस केलें ताका टिका केल्या हरी एक कितें जरयल्यार टिका केल्यार आमी वाडना कुटुंबांत वाडना ताच्या काळजान दुखण येता तुज्या काळजान ती दूख तांत वाडना मागीर आनी कशें वाडना सरी करचें म्हजे कडेन तशें आसा आमचे कडेन हें आसा तांचे कडेन ना तांचे बळी तिंका हो प्लेस आमकां सांबाळ पळय म्हज्या न्हवऱ्याचें काम पळय म्हजें काम पळय आमी कशें आल्या तांची बळी स्थिती पळय म्हूण केदाळे सरी करून आमकां कित्याक म्हळ्यार तुजे बरी आनी एकलो ना तुजे बरी आनी एकलें ना म्हजे बरी आनी एकलें ना देखून आमी आमचे बरी कोण म्हळ्यार आमी युनीक देवा मुखार आमी युनीक जावन आसा विशिश्ट जावन आसा देखून हांव ताच्याक बरो म्हणलें आमी दाळे दाखोवन जो आमी ताच्याक बरो हाच्याक बरो म्हणून आमी सरी करून या कित्याक हांव विशेश विशिश्ट युनीक विशेश म्हजे बरी आनी एकलो ना म्हजे बरी आनी एकलो ना हांव विशेश तशें हांव विशेश जाल्ल्यान म्हजे बरी आनी एकल्यातल्या वरवीं हांवें कोणाकच सरीक करिना बिलकूल हांवें सरीक करिनाय आमी कोणाक सरीक करनाय देखून पाड संवयो आमी शिकता मोगाच्यान पाड संवयो आमी शिकता पाड संवयो कितले पटी आमी शिकता गो त्या कोणात थोडे इश्टा मंत्रांत हांवन आमी शिकता आनी टिवीत हांवन मोबायलांत हांवन कितलें वायट शिकचें जाल्यार मोबायलांत आसा तितलें वायट आसा वायट शिकता आमी मोबायलांत हांवन देखून सत न्हय जाल्लें नॉट ट्रू सत नॉट ट्रू एट ऑल नॉट ट्रू सत न्हय जाल्लें आमच्या काळजांत तितलें घालतात तितलें फीड करतात देखून मागीर काय घालतात फील गूड म्हूण घालतात फील गूड देखून हें वस्तू तूं न्हेसल्यार तुका कितलें बरें भोगता वता गे हें न्हेसोन पळय कितलें स्मूथ दिसताय तूं कितलें शायन जाताय हें ओलें तेल घाल्यार केस पिकल्यार व्हडली तें कलें तेल गी ती घालतात की ना म्हणून ना ती घालतात म्हाका कितलें स्मूथ जाता कितलें फील गूड जाता हांव हें घाल्यार कितलें बरें जाता अशें म्हूण सांगून ती सांगतेत आसतात मोबायल एडवर्टायजमेंटाचेर म्हाका बरें लागता म्हाका बरें भोगता म्हणून देखून हे मोबायल कणे तुका बरें भोगता म्हणून आमी काय करता बरें भोगता म्हूण ते मोबायल हाडून घेता कितले पयशे दिवन वगडयता म्हणून ना हें ड्रेस घाल्यार म्हाका बरें जाता फील गूड जाता देखून हें ड्रेस कणे हें बायक कणयला हें कार कणयला देखून आमी कारां बदलिता बायका फाटल्यान पडटा तांतूं फील गूड ना आमचें काळीज नितळ मौल्यांनी बरिल्ल्या वेळार दया माया मोग आनी बरिल्ल्या वेळार एकामेका आदार दिल्ल्या वेळार एकामेकाक क्रिटिसायज करनातल्या वेळार आमचें काळीज फील गूड जावचें व एकामेका सरी करनातल्या वेळार कंपेर करनातल्या वेळार आमचें काळीज मोग आमचें काळजांत आमी दवरल्या वेळार आमकां फील गूड जाता काळीज आमची जिणेंत फील गूड जाता फील गूड आमकां बरें भोगता तें ती मौल्य म्हळ्यार सैतान मोगाच्यान आमचें काळीज नितळ कर म्हणटा देव हे सैतान मेळ्या करता तें 3 विशय मात आनी आमकां टेम्पटेशन ताळण्यो हाडच्यो टेम्पटेशन 3 टेम्पटेशन ओन्ली हांवें पळयलां खंयचीय ताच्यान मुख्य फावंडेशन ताच्यो सैतानाच्यो 3 थाळण्यो 3 कठीण थाळण्यो तिनूच त्यो खोल दोळ्यांची आशा तें हें देखून पेल्याच्या वस्तूची आशा करनाका पेल्याच्या दादल्याची आशा करनाका पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करनाका वय पेल्याच्यो वस्तू सोरी नाका आळे दोळ्यांनी पळोवचें काडचें देखून दोळ्यान पळोवचें कॉन्क्युपिसन्स ऑफ द हायज म्हणून अगस्टिनान बरयल्लें कॉन्क्युपिसन्स ऑफ दोतोरनेन बरयल्लें सांत अगस्टिनान कॉन्क्युपिसन्स ऑफ द हायज म्हणून दोळ्यांची आशा दोळ्यांच्या कठीण ओडणी आशा थोडी आशा जायजे पूण कठीण आशा ती कशी ओडण्यो त्यो दोळ्यान घालता पळयलें जायजें म्हणून मागीर लास्ट ऑफ द फ्लॅश लास्ट ऑफ द म्हळ्यार कुडीचें लास्ट कुडीची आशा कुडीच्या ओडण्यांची आशा कुडीची तान कुडी रक्ताची तान ती कुडीची ओडण्यो त्यो कठीण ओडण्यो मागीर प्रायड ऑफ लायफ म्हळ्यार आतां प्रायड ऑफ लायफ मर्जी गत दर्पा आनी तशें देखून लास्ट ऑफ द फ्लॅश म्हळ्यार कुडीची तान ओडण्यो त्या पताकत न्हय म्हणून लैंगीक पताकत न्हय म्हणल्यार बरी दाखोवन आसात पताकत न्हय म्हणल्यार बरी सेक्स नॉट सीन एट ऑल म्हूण दाखोवन आसात कुडीच्यो ओडण्यो आनी प्रायड ऑफ लायफ गत्त जायचें म्हणून टिवीचेर मोबायलाचेर गत्त म्हूण दाखयता हर एकल्यान गत्त दाखोवचें तलें गत्त तलें गर्व तली मर्जी तलें दर्पा मर्जीर आसा जें म्हणून मोगाच्यान हें आमचें काळीज मेळ्ळें करता
हें मेळ्ळें करता तीन दोळ्यांची कठीण आशा आनी लास्ट ऑफ द फ्लॅश कुडीची ओडण्यो कठीण ओडण्यो आनी प्रायड ऑफ लायफ आमची जिनी मेळ्ळी करता देखून हे मोगाचें ना हें आनी एक जालें म्हळ्यार आमच्या जिनेचें आनी एक वादाळ कितें सांगल्यार व्हडल्या व्हडल्या जिनी पिड्ड्यार करच्यो आयडिया माथ्यान घालतात जिनी पिड्ड्यार करच्यो आयडियांचे वादाळ कोल्यो आयडिया कलेन चिंताप माथ्यान घालतात म्हणना कठीण 18 वर्सांची प्राय जाताना मोगाचें न्हू 18,000 वरां आमी मोबायल पळयता म्हणून 18 वर्सांच्या प्रायर 18,000 वरां आमी मोबायला दिता म्हणून समिक्षा सांगता रिसर्च सांगता 18 वर्सां जाता 18,000 वरां तांतू घाली म्हणून मोबायलार घाली म्हणून समिक्षा सांगता देखून भायल्यान हात धू म्हळ्यार काळीज नितळ करचें म्हणून अर्थ म्हाका आमचें काळीज नितळ करचें म्हणून अर्थ देखून प्रायवेट लायफांत गरज प्रायवेट लायफ इज इम्पॉर्टंट म्हणटा ज्यो प्रायवेट लायफ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा जेजू प्रायवेट लायफ गरजेचें भोव गरजेचें म्हण सांगता खासगी जिवीत आमचें खासगी जिवीत खासगी जिवितांत हात धू प्रायवेट लायफ कोण येना तुज्या रुमांत आसतना पळय तें जिवीत कशें जेताय सगळ्या मुखार आमी देवोत हांव बंगाರದ मनुष्य म्हणून आमी दाखयता बंगाರದ मनुष्य आमी दाखयता पूण खासगी जिणेंत म्हजी जिणी कितें करताय तें गरजेचें पब्लीक वॉशींग म्हणटा आमी पब्लीक वॉशींग इजी करूं जायरा मुखार हात धुवन हांव नितळ म्हण दाखोवंक सुलाभ म्हज्या प्रायवेट जिणेंत प्रायवेट सॅनिटायजेशन इज व्हेरी प्रायवेट जिणेंत म्हजें काळीज नितळ दवरलां हांवें म्हजेंतल्याक हांव एकटूच आसतना म्हजें काळीज कशें म्हाका मात म्हज्या देवाक कळयता तें देखून भायल्यान धुल्यार पावना भितर भायल्यान हात धुवन सगळ्या मुखार हात धुवन नितळ म्हण दाखोवन भायल्यान खबरो मोसोर मागीर दोशी आनी राग घरा दोशी करच्यो हें समांगी देखून हें दुयजें म्हणटा देव म्हजे मुखार येता म्हजे समोर येताना म्हाका तूं हें धुवन नितळ करचें म्हणटा देखून किर्तान 20 आनी 4 तिसरो श्लोक 24:3 कितें म्हळ्यार सरेस्पराच्या पर्वताचेर सोडोवंक कोणाक जायत सरेस्पराचो पर्वत खंयचो ताचे आल्तार ताचे आसचें आजारपणाचें आल्तार ताच्या मुखार ताच्या समोर सोडोवंक कोणाक जायत ताच्या समोर सक्रामेता मुखार येवंक कोणाक जायत सोडोवंक कोणाक जायत ताच्या पवित्र स्थानार रावंक कोणाक जायत ह्या किर्तनान म्हणटा ताच्या रावंक कोणाक जायत कित्याक नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलो नितळ हात निर्मळ काळीज हात नितळ निर्मळ काळीज आसलो तो काळीज आसलो तो देवाच्या पर्वतार सोडोवंक सोडटा तो देवाच्या पर्वतार सोडोवंक शकता देवाच्या पवित्र स्थानाचेर रावंक शकता तो नितळ काळजाचो नितळ हातांचो मनीस वय फडकीरपणाचेर आपलें मोण दवरिनातलो फडकीरपणाचेर बेश्टें पडून मोस करचो वंचने करचें काल एक बाय फोन करून सांगता तिणें आनी 48 lakhs एकल्यान लुटल्या तिका असो बँकांत वाड ना हांव तुका वाड दिता चड वाड दिता म्हणून इल्लें कर न्हू मागीर तांचे काडून दी म्हणून इल्ली वाड दिवं न्हू 48 lakhs तिणें दिल्या सुरू वाड आनी परत दिल्या आतां वाडीनी आसली ना तो मनीस थंय गांवांत ना दवला तो मापडी ना तो दवला देखून ती रोडन कालें करचें गे म्हणून जालां तुका सगळ्या रिणार पडल्या सगळ्यांचे पयशे कोणाक दिल्यात वाड मेळटा म्हणून ताणें आयडिया शिकून दिल्या इतली वाड तुका मेळटा इतली वाड तुजे पयशे दियेत तांचे पयशे बँकांतल्यान काडी येता अशें मेळटा म्हणून तिका फडकीरपणाचेर आपलें मोण दवरिनातलें आनी पेल्याक पासायनातलो देखून फडकीरपण पडी सांगून जिणी जी काडची आनी पेल्याक पासोवचें ताचेर मोण दवरिनातलो ताका मेळटा देवाचें बेसांव ताका मेळटा म्हजे समोर ताका बेसांव आनी ताका मेळटा म्हजी देवाची नीत म्हूण ताणें नीत जाल्यार म्हाका अन्याय करता आनी तो म्हाका अन्याय करता वो म्हाका देव ताका नीत करता कोणेंय ताका अन्याय केलो जाल्यार देव ताका कुडले तांकां शिक्षा लावन नीत कर दिता कोणाचें म्हळ्यार मोस वंचने आसूं नजो काळजान मोस फडकीरपण आसूं नजो आनी ताचे हात नितळ आसा जे काळी निर्मळ आसा जे मागीर देवा मुखार वचून म्हाका नीत दी म्हळ्यार हांव नीत दितां म्हाका मोग दी म्हळ्यार ताका मोग दितां म्हाका बचाव कर म्हळ्यार बचाव करता सुटका दी म्हळ्यार सुटका दिता देंतलें म्हाका राख म्हळ्यार ताका राखता म्हणटा सरस्वत देव वय ताणें फडकीरपणांत आसूं नजो आनी हेरांक मोसाच्या पासांत घाल नजो तांणी देवाक सोदल्यार हांव तांकां कुडलें मेळटा ताणें कस काडचें म्हणना तांणी म्हाका सोदलो जाल्यार हांव खंडीत तांकां मेळटा म्हणटा सरस्वत देव तांणी म्हाका सोदल्यार पुरो हांव तांकां मेळटा म्हणटा तांणी पूण तांचे हात सॅनिटायज करचे काळीज सॅनिटायज करचें काळीज नितळ करचें म्हणटा देवाच्या समोर कित्याक वेता हांव
मगाच्यान आमी गडयेपटी देवाच्या समोर येता कित्याक येता देवाच्या समोर आमी येता इगर्जेक येता कित्याक आमी कित्याक येता पयल्या मागाचे आमी काळीज म्हजें नितळ कर देवा काळीज म्हजें नितळ कर म्हज्या मेळापणांतलो म्हाका नितळ कर म्हूण मागोवंक आमी देवाच्या समोर वसाचें दुसरें तिमोथीक पयलें पत्र दुसरो अध्याय 8 श्लोक 2:8 पयलें तें बरयलें पत्र तिमोथीक बरयलें पत्र तो म्हणटा खालें म्हळ्यार हर एका सुवातेचेर राग झगडीं पयस करा हर एका मागण्याच्या सुवातेचेर हर एका सुवातेक तुमी येतात मागण्याच्या जमत येताना राग मोसोरू हग्गे आप स्वार्थ पयस करा आपणाची स्वार्थ दवरचो हें पुरा पयस करता बैल्यान उंचयल्लें उणें करा वय आनी भितरलें काळीज तुका नितळ हात मागण्याक उबारा नितळ हात मागण्याक उबारा म्हणटा मेळ्या हातांनी मागनाकात मेळ्या हातांनी येरां मुखार हात उबारनाकात नितळ हातांनी मोस वंचने नातुरलो येरांक मोसान घालनातलो येरांक पासांक घालनातलो आनी थल्या हातांनी म्हज्या मुखार रावा पडकीरपण पयस करा आनी तसल्या नितळ हातांनी हात उबारा म्हज्या मागा ही हांव अपेक्षिता म्हणटा कळलें बरें देवाचें उतार देखून हॉटेलांत मोगाच्यान हॉटेलांत वॉश युअर हँड्स ऑल वेटर्स वॉश युअर हँड्स म्हूण तें बोर्ड घाला तांकां वेटरांनी घडये हात धुवचे म्हूण तें बोर्ड घाला तांकां रिमांयडर उडासा हाडूंक देखून आमच्या इगर्जेंत एक बोर्ड घाल्यार बरो आमच्या घरांनी बोर्ड घाल्यार बरो आमच्या कुटुंबांत एक बोर्ड घालचें ऑल द मेंबर्स ऑफ द फॅमिली वॉश युअर हँड्स म्हणून आनी इगर्जेंत एक बोर्ड घालचें ऑल द कॉयर मेंबर्स वॉश युअर हँड्स ऑल SUP members wash your hand all sodality members wash your hands all parish council members wash your hands म्हळ्यार तुमच्या हातांनी काळीज नितळ करा हातांनी काळीज नितळ करा सॅनिटायज युअर हँड्स अँड सॅनिटायज युअर हात देखून बलिदाना पयलें मोगाच्यान पळयतात मग देवनेजे आनी नितळ कर आमचें काळीज म्हूण मोगाच्या हर एकल्या नितळ काळजान तेजें त्या दळा देव ताचें शांतीचें हातेर आमकां करता ताच्या सुवार्थ्याच्या हातेर करता म्हणटा देव सांगता देखून पळय सभेंत जायते हात जायतीं काळजां मेळ्ळीं आसात देखून आमचे मदें समाधान ना आमचे मदें झगडें आमचे मदें पांगड आमचे मदें वांटे फांटे फिरगजे भितर पळय सभेंत वांटे फांटे कित्याक म्हळ्यार आमचें तें मेळ्ळें आसा काळजांत अन्याय अणीत स्वार्थ आशा अभिलाशा स्वार्थ ही बरोवन आसा देखून आमचे ते वांटे फांटे जाल्यात देखून जेजून हुंडो मोडलो 5,000 वांटूंक ताणें वांटूंक ना ताणें एकट्या आपूण जेजून वेगवेगळे दियेतालो ताणें ना ताणें उंड्या ताच्या हातान कणयले तर बापाक अर्गान दिवन तें मोडलें आनी शिसांच्या हातान दिलें शिसांच्या हातान तांचे हात नितळ केल्ले जेजून तांचे हात नितळ केल्ले तांचे काळीज नितळ केल्लें त्या नितळ काळजां नितळ हातांनी दिले आनी तें वांटा म्हणून हात म्हळें आमी मिसाक येता आमच्या हातांनी जेजूची कूड सेवता तो युकरिस्ताचो उंडो जेजूचो उंडो आमी सेवता जेजूची कूड आमी सेवता सर्गींचें खाण आमी सेवता आमच्या काळजांनी हात नितळ आसात गी आमच्या काळजान तो राग तो मोसोरू तो हग्गे तो आपस्वार्थ अन्याय अणीत आमच्या काळजांत आसून आमी खाणयता गी ह्या नितळ काळजान तायस तो आमी देवजूच्या मुखार येताना मोगाच्यान कसो पळय ताय दीस उजिया ताबेरकाला पडटानो मरण जावन पडलो आनी तशें तें आमकां देखून आमी नितळ हातांनी खाणयता गी आमचें काळीजांनी नितळ हात नितळा गी देखून स्वार्थाचे अन्याय पयस करन जेजूक आमी सांगया आमचे हात आमी नितळ दवरया आमचें काळीज आमी नितळ दवरया त्या दाळ म्हणटा देव हांव तुका आशिर्वाद दितलो तुवें स्वतान तुका मेळटलो तुजी मागणी आयकतलो तुजी आशा पूर्ण करतलो तुका राखतलो सांबाळटलो म्हणटा हात नितळ आल्या वेळार काळजान नितळ काळजांनी देवाक स्वतान तो ताच्या मुखारा ताच्या आल्तारीर आमकां रावोंक जाता पयस स्थानार म्हणटा देवाच्या पर्वतार सोडोवंक जाता म्हणटा नितळ काळजाचे नितळ हाताचे देखून नितळ हाताची नितळ मनाचे जावन देवाक आमी मेळया आमेन. दिव्यवाणी